मोविन कुदिनाक आपोवन सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिल्या चड उलोवनाका म्हणून दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता नेवी हडप करूंक सोदता 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या असेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट ज्याचे सेलिब्रेट केला त्याच दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून त्या टायमार मोविन कुदिनान उबें रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेवी खातीर न्ही म्हणून आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून दाबोलीचो आमदार म्हणून कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना हें पयलें जालें दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा कार्नवाल जावन हे आमी सुरवात करतले दर मुखेलमंत्री आनी मोविन कुदीन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले कित्याक मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट महाराष्ट्रा खातीर आनी कोंकणा खातीर आसा हें मोविन कुदिनूच म्हणटा आनी जो एअरपोर्ट आमचे अस्मितायेचो सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट हो सरकार बंद उडोवंक सोदता जे आमी सदांच म्हणटाले ते आज खरें ठरता हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक आनीक मोविन कुदिनाक की तांणी सांगचें की अशें ना ताका वयर आपोवन ताका डोस दिवंक ना म्हणून आनी डोस दिवंक ना जाल्यार सडनली तो गोमंतक टीव्हीक सांगून कित्याक गेलो कितें जालें ताका अशें कितें जालें वखद घेवंक नाशिल्लें कितें जालें ताका हाचो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी BJP गोंय म्हणजे काबार करूंक सोदता दाबोली एअरपोर्ट हांगाचे टुरिझम हांगाची हॉटेलां सावथ गोंयची जनता जी केन्नाच BJP बरोबर रावना तांकां धडो शिकोवंक सोदता लोकसभेक रॉंग मतां मारिल्लीं म्हणून आनी हातूंत सगळे भितर आहा आनी जितले कोण सावथ गोंयच्यान BJPचे आहा तांकां लोकांनी बॉयकॉट करपाची गरज आहा सगळे पयलो दिगंबर कामत धरून कित्याक आमचो शेजारी म्हणून ताचे पयलें नांव काडटा दे हॅव टू बी क्लियर दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताका ताणें सांगचें मरे हो मोपा एअरपोर्ट जाता तितलो ताणें अवॉयड केल्लो जावंक दिवंक नासलो BJPन मोपा एअरपोर्ट हाडलो BJPन महाराष्ट्र डिव्हलप करपाक स्टार्ट केलें आनी BJPन गोंय काबार करपाक स्टार्ट केल्लें सो गोंयचो एक आयडेंटिटीचो सिंबॉल तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आनी नेवी ग्रॅब करूंक सोदता इन द नेम ऑफ नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान खूब वस्तू जातात ट्रम्प नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान ग्रीनलँड उखलुपाक सोदता कितें उलोवंक जाता नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान पूण सरकार गोंयची जनता ह्या वर्सा मत मारपाची आहा ह्या वर्सा हेय सांगता नोव्हेंबरान इलेक्शनां जातलीं गोंयची ह्या वर्सानूच हे गोंयकारांनी BJPक धडो शिकोवंक जाय आनी आमी हे जर 7 दिसांनी ते क्लॅरिफाय करना जाल्यार वी वील स्टार्ट अ स्टेट लेवल एज्युकेशन बिगिनिंग अँड सेंटर्ड अराउंड सावथ गोवा समज एअरपोर्ट बी गेले टुरिझम हे काबार जातलेशें अशें दिसना तांकां टुरिझम आनी एअरपोर्ट आनी गोंयचे पळोवन वचूना तांकां ते हय साहेबा घणसा बैल तांणी वयर सांगता तें आयकुचें पडटा तांकां मोविनान सांगलां मरे प्रेशर करता GMR म्हणून सांगपाक लज दिसना एक प्रायव्हेट कंपनी PPP पार्टनर तुजो
तो प्रेशर करता तुका कसले मड्याचें डबल इंजीन सरकार आहे कसलो डबल इंजीन आहे म्हळ्यार तुका बेसिकली तुझे वयले इंजीन प्रेशर करता जीएमआर करना तुजो सरकारान आशिल्लो डिफेन्स मिनिस्टर तुका प्रेशर करता हे तो सांगूंक सोदता आनी ताका आतां ताचें नाक दामिल्लें आहा आतां ताचें तोंड उगडें जातलें ना ना उरतलें म्हूण सांगून सारकें क्लियर येवपा जाय म्हजो डिमांड आहा ही हॅज फेल्ड दाबोली रिजाइन एज एमएलए ऑफ दाबोली फर्स्ट फॉरगेट मिनिस्टर he has failed Goa he has betrayed South Goa not only his own government has done it but to his credit at least हे तरी तो सांगूंक आयला कित्याक सब करून बंद जालें जाल्यार मागीर लोक येतले न्ही धरपाक पूण ताणें आतां जोर का झटका धीरे से लगे म्हणटा आहा पळय